म्हळ्यार अटालाक मेळिल्लें आधार कार्ड. आतां हो अटालाक आधार कोणी दिलो आनीक जर असो जर आधार जर मेळपाक लागलो जाल्यार आमी गोंयकारांनी कितें निराधार जावपाचें? तो एक विचित्र क्वेश्चन तुजो कित्याक रियल क्वेश्चन म्हणटा विचित्र तो रियल क्वेश्चन तो. Yeah, real question. And it is very surprising that a person who is been convicted of so many crimes or even drug तेजे connection ऐकलें आसून तेका एक आधार कार्ड आसा and he has been staying in Goa for such a long time. There is also a report that he is in possession of 3 passports. कोणाक खबर ना आतां. There is no clarity. So इतलो आमचो system hollow where a person is using a fake Aadhaar card to even stay in hotels. तुका दिसना this exposes the kind of a hollowness in our system or kind of largely if you see if there is a kind of a convict or a person like a shady character like Atala who is staying in our state illegally. Yeah. And nobody knows anything about this. For 8 months the whole law. Yeah. And now he has been arrested on charges of drug possession. थोडेशे मिलीग्रामाचे ड्रग हेजेर ताका धरला आनी सम कॅश सीज्ड विथ. ही इज सपोज टू बी अ ड्रग पेडलर ऑफ मॅसिव क्वांटिटीज. ही इज बीन इन्वॉल्वड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ ड्रग कॉन्ट्रबँड एंड ऑल ऑफ दॅट. बट हितून भितर आतां दिसता की आतां काय आमचे जागे जाले काय म्हण आतां सिस्टम जागे जाले मिन्स लायक नाव दे आर ट्रायंग टू लिंक द बँक वीच इज द बँक वीच इज कनेक्टेड टू दीस. द बिल्डर एक कोणाचो यूज केला कितें जाला. बट एक साद्या मनशाक तर आधार कार्ड करतलो जाल्यार कितले त्रास पडटले कितें लायक हाव मेनी लेवल्स ऑफ सिस्टम्स यू हॅव टू क्रॉस. एंड हियर इज अ पर्सन हू हॅज जस्ट डन इट. रियली सरप्रायझिंग एंड व्हेरी व्हेरी शेमफूल फॉर अस एज गोन्स that a person who is from outside has come and done an Aadhaar card. Outside the country. Outside the country. Outside the continent. Israeli has come to Goa and has done an Aadhaar card. हय लौकीक अटालाचें आधार कार्ड पळोवन तुज्यो भावना कितें जाल्यो पळोवन तुका कितें दिसलें? मी अटलाक केन्नाच्यान वळखता म्हणजे आता 10 वर्सां माहीत जाली आसतली. गोंयचे जे ड्रग्साचे हितून मोठो खळबळ माजोवपी तो ड्रग पेडलर तेन्नाचो 2009-10 कितें तरी तेजे एके व्हिडियोन कितलेशेच पुलीस सस्पेंड जाले, कितलेशेच वर्सां ते सस्पेंडेड उरले आनी ती केस तेन्ना खूब गाजलेली. तेजे वयल्यान आमकां त्या केसी वयल्यान आमी अटळा वळखता. तेच टायमार तो डुडूचो बी केसी येताले. डुडू दोग जाण ड्रग पेडलर जेंच्यांनी गोंयांत खळबळ केली त्या टायमार आनी खूब वर्सां मदीं गायब आसलो. मदीं परत एकदा एरेस्ट जालो तो आनी मागीर अचानक आतां येयलो आनी आतां कळ्ळें तेजेर आधार कार्ड आहा म्हणून. एक्चुअली जेन्ना आमी चवकशी केली न्हू तेन्ना कळटा तेका जें आधार कार्ड इशू जाला ते फॉलोवींग ड्यू प्रोसेस जाला म्हणटा ते म्हणजे कायदेशीर सगळी प्रक्रिया करून जाला म्हणजे तेका ते खंयची हय हांव तेच म्हणटा अशें आमकां रिप्लाय येयलो की बाबा ते एक कितें तरी टेम्पररी मेळटा अशें कितें तरी तितून मेळा अशें रिप्लाय. हाजो एक्झॅक्टली डिटेल ना पण सगळो कायदेशीर OCI काय घेवपाक शकना अशें सो अशें आमकां रिप्लाय येयलो की तेका. बट माय इज अ जेन्युइन क्वेश्चन. तो NRI काय जावपाक शकना, तो OCI काय घेवपाक शकना. आतां अनलेस अटालान इंडियन सिटीजनशीप घेतल्या दॅट वूड बी बिगर रिव्हिलेशन. एनसीन आतां आधार कार्ड इशू करता तांकां बरयला तेंचे कडल्यान डिटेल्स मागला कारण ते इशू जाला ते सगळे प्रोसिजर फॉलो करून जाला असो हें जालो. सो ताका आनी दुसरे तीन पासपोर्ट आसपूच चुकीचे खरें. आतां तो खंयचो वापरतालो ते बी सर्टन करतलो ते वेगळी गजाल पण पासपोर्ट इंडियन ना ते पासपोर्ट इस्रायली आहा. पण आसपूच एकटे म्हणजे एकूच पासपोर्ट आय एम ऑन इंडियन सिटीजनशीप. जर इंडियन सिटीजनशीप घेतलेली जाल्यार ताका इंडियन पासपोर्टूय आसता. पासपोर्ट आसता. सो सगळीच कन्फ्युजन म्हणजे अशें जेन्ना चुकून ते केन्ना खंय जाळाक सांपडटा खंयच्या केसीक लागून अश्यो खुबश्यो भानगडी ज्यो आमकां केन्ना नजरेक येवच्यो नासल्यो त्यो येवपाक लागता. तेजे आधार कार्ड येयले आतां तेजे 3 पासपोर्ट तो गोंयान आनी सुशेगाद तेजो धंदो चल्ला. ह्यो थोडे दिसांनी कळटलें तो बाबा कितलो धंदो खंय खंय तेणी बसयला कोण कोण तेच्या अंडर काम करताले कितले नेटवर्क ते सांबाळ पातळा ह्यो गजाली कळटल्यो. सो केन्ना चुकून मदीं खंयच्या केसीक लागून ते एरेस्ट जाता खंयचे तेंचे एक मिस्टेकी लागून
कॉर्डिनेशनाची मिस्टेक बी जावन ते सापडटा जाय एनसीच्या तेजे उपरांत ह्यो मोठे मोठे गजाली मागीर भायर सरता. पूण एक 8 म्हयने जालो तो आसा. देट शूड हॅव बीन सम सर्वेलन्स बिफोर दॅट ही वॉज इन उत्तराखंड. थिंगाय तेजी कितें एक केस चल्ली. आफ्टर दॅट ही इज गॉन अँड मेड अ ट्रीप टू पेरू. थिंगाय तो भोंवन आयलो. खुबशें जालें अँड देन फायनली लँडेड इन गोवा. अँड ही इज बीन हियर इन गोवा फॉर 8 days अँड वी डोंट नो नथिंग अबाउट हिम. दॅट्स वाय प्रॉब्ली ही फील्स एट होम हियर. UID एक ते ऑथॉरिटी आहा जी आमच्या आधार कार्ड इश्यू करता तांकां बरयलां डॉक्युमेंट्स खंयचे सबमीट केले आनी खंयच्या आधाराचेर ताका आधार कार्ड इश्यू हे डिटेल्स मागले. आज ती ऑथॉरिटी रिप्लाय करपाची आहा ANCक डिटेल्स दिवपाचे आहा. ते डिटेल्स येयले उपरांत कळटलें तेणी कितें एक्झॅक्टली केलां ते. कितें पांडुरंग अटालान इंडियन सिटीजनशीप घेतल्या तर तुका अजाप जालो ना अटाला कडेन आधार कार्ड बी आहा म्हण काय तुका तें सामकें अशें नॉर्मल दिसता. अजाप म्हळ्यार अशें आधार कार्डाचे फ्रॉड हे खूब चल्लेले आसा. हय त्याच्याकडे पासपोर्ट सुद्धा 3 आसा म्हणून आज स्टोरी आयल्या खंय तरी 3 पासपोर्ट आसा त्याच्याकडे. सो म्हाका दिसता की व्हेरिफिकेशन करचें पडटलें की ताका आधार कार्ड कशें मेळ्ळें तें. मग सगळे लोक भितर येतले न्ही हे येतले इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी हेजें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय. कारण हो सिरियस मॅटर आहा. तो ड्रग्सान मेळ्ळो ती विशय वेगळो पूण हो आधार कार्डाचो फ्रॉड आसा पळय हो जो इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय.